आम्ही पळयतात हॅलो दोतोर आणि आज आमचे बरोबर आसात गोयचे नामनेचे युरोलॉजिस्ट डॉक्टर माधव संजगिरी. लघवेचे विशीं जे तुमचे प्रश्न आसात दादल्यांचे वा बायलांचे जावं भुरग्यांचे ताचे विशीं तुमच्यान आमकां फोन करून विचारता 24904444 आणि 24904445. डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो. हां विचारात. डॉक्टर चड उदक पियेलें काय बरें मुतूंक जाता फास्ट आणि उदक चड पिवंक नासलें काय स्लो जाता आणि क्रॅनबेरी ज्यूस बी पियालो काय आनीक बरें जाता क्लियर आणि फास्ट जाता सामकें. मागीर प्रश्न कितें? प्रॉब्लेम म्हणजे अशें स्लो कित्याक जाता काय म्हणटा नाही उत्तर तुम्हीच सांगलें उदक कमी पिल्यार स्लो जाता म्हणून. सो बेस्ट म्हणजे उदक भरपूर पिवपाचें भरपूर फास्ट जातलें. उदक पियेलें काय खूब जाता आणि उदक पिवंक नाल्यार स्लो येता म्हणजे स्लो स्लो स्टॉप जावन येता. हय एज कितली? 24. मागीर काय प्रॉब्लेम ना. उदक पीत राव. बरोबर. डॉक्टरान सांगला की उदक खूप पीत राव आणि व्यवस्थित मुतूंक जातलें. दॅट इज अ गुड सायन आणि उदक खूप पिवप खूप गरजेचें आसता. डॉक्टर आमी उलयताले न्ही की जेन्ना प्रोस्टेटचे नवी आतां म्हणजे जे हें आसा म्हणजे थेरपी आफ्टर 50 इयर्स इट्स क्वायट कॉमन. हाऊ टू गो अहेड म्हणजे बाबा हांचे एक म्हणजे पेशंटांनी सुरवाती पासून कितें प्रिकॉशन घेवपाचें जाल्यार प्रोस्टेट ग्लँड एनलार्जमेंटचे सिम्पटम्स असतात स्पेसिफिक असतात. दोन ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स असतात. एक तर इरिटेबल सिम्पटम्स असतात म्हणजे फ्रिक्वेन्सी परत परत वचपाचें. अर्जन्सी म्हणजे एकदां लघवी लागली की धांवचें टॉयलेटान नाल्यार कंट्रोल जायत की ना सांगपा जायना. अर्जन्सी म्हणटात. आणि नॉक्च्युरिया म्हणजे रात्री परत परत उठप हे मेन सिम्पटम. आणि दुसरे ऑब्स्ट्रक्शन म्हणजे लघवी जायना खूप टायम लागता फोर्स करचे पडटा आणि बारीक स्ट्रीम येता थांबून थांबून येता. हे प्रोस्टेट ग्लँड एनलार्जमेंटचे सिम्पटम्स आसात. डॉक्टर म्हाका सांग प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो. हां हांव परवळच्यान उलयतां कार्यक्रमी. हां विचारात. इन 1992 सर मातशे टीव्हीचा आवाज कमी करात. इन 1992 हय माझ्या राईट किडनींतल्यान स्टॅग स्टोन काडिल्लो. हय ऑपरेशन करून. हय मातशे मोठ्यान उलयात. ऑपरेशन करून काडिल्लो तो स्टॅग आनी स्टोन. हय कळ्ळें. परत त्याच किडनीन म्हाका 2 9 mm चे स्टोन जाले. हां हांव 2 फावटी ते लेप्रोट्रेक्सी केली. हय ते फुकट झाले म्हणजे काय उपयोग झाला ना. एक वजीर आणि बेळगाव केले. असो नांवां सांगू नाकात. मागीर आतां हेचेवर ते व्हॉट इज IRVR. तुम्ही कितें तुम्ही जे विचारतात ताका RIRS म्हणटात. रेट्रोग्रेड इंट्रारिनल सर्जरी. ही नवीन टेक्नॉलॉजी आमी आतां स्टार्ट केल्या गेल्ले 2 वर्सां. जातूंत स्पेशल दुर्बीण डायरेक्टली किडनीचे भितर घालतात. फ्लेक्सिबल युरेट्रोरिनोस्कोप म्हणटात. ती डायरेक्ट किडनीचे भितर वता आणि ते स्टोन्स ट्रीट करतात. आता लास्ट 2 वर्सांत आमी जवळ जवळ 200 पेशंट्साक ह्या नवीन टेक्निकान ट्रिटमेंट केला. जे नॉर्मल लघवीचे वाटेंतल्यान ती दुर्बीण वता. आतां पर्यंत आमचे कडेन दुर्बिणी आशिल्ल्यो त्यो लघवीचे युरेटरांत अपर युरेटर पर्यंत पावताले. किडनी भितर वचून बेंड जावन त्या केव्जांत वचून प्रोसेस करपाक पॉसिबल नाशिल्लो. आतां तो पॉसिबल आसा. ताका फ्लेक्सिबल युरेट्रोरिनोस्कोपी म्हणटात. ते दुर्बीण भितर वता तुमचे ते स्टोन तुमचे खंय तरी कॉर्नरांत अडकिल्ल्यान ते भायर येना आसतले लिथोट्रिप्सीन म्हणून ते आतां टेक्नीक करून आमी काडू शकतात. बरें आसा डॉक्टर म्हाका सांग एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो. या परवतन उलयता प्रतीक्षा गडकर. प्रतीक्षा विचार. म्हाका न्ही 2 म्हयन्याला परत परत मुतूंक जाता. एज कितें? एज म्हणजे 38. अच्छा. कित्याक लागून जाता? नाही फक्त परत मुतून आनी कितें त्रास जाता जळटा किंवा आनी कितें? मातशें मदीं केन्ना जळटा नाल्यार हांव कंटिन्यू मुतूंक रातचे हांव 3 उठता. अच्छा तुझ्या फॅमिलीन कोणाक डायबिटीज? ना कोणाक ना. शुअर? शुअर. तुम्ही स्वतःची डायबिटीक स्टेटस चेक केल्या? अजून करूंक ना. म्हणल्यार आतां पावसा हितून गिमान हांव उदक पितालें न्ही म्हणून तेका लागून जाता बी काय म्हणून हांव रावलें आतां. तर अजूनय थांबूंक ना म्हजें. लघवी जाली की तुमकां धांवचें पडटा अर्जन्सी जाता? अर्जन्सी जाता. आणि खोकली जाली स्निझींग जालें जाल्यार लिकेज जाता? हय मातशें जाता. मागीर तुमकां इव्हॅल्युएशन करचें पडटलें. तुमकां युरिनांत पयलीं म्हणजे इन्फेक्शन आसा हें कॉमनेस्ट कॉज आसता. सो हें लघवीची टेस्ट करपा जाय ब्लड टेस्ट करपा जाय आणि सोनोग्राफी करून पळोवचें पडटलें की युरिनांत कितें इन्फेक्शन आसा काय युरिन तुमचें उरता भितर. आणि ताजे बरोबरच एक गायनेकॉलॉजी चेकअपय करून घ्या कारण रिलेटेड गायनेक प्रॉब्लेम्स आनी लघवीचेर इफेक्ट जावपाक शकता. डॉक्टर एक सांगता म्हणजे हांव
हांव एक दोनदा मुतले न्ही मातशे ते धवे जाले ते गिमान तेच हे तुम्ही जे कितें सांगता ते सगळे इन्फेक्शनचे सायन्स आसात सो ताका प्रॉपर तुम्ही टेस्ट करा इव्हॅल्युएशन करा आणि स्पेशलिस्टाक दाखयात म्हणजे भिवपाचें काय कारण ना न्ही ते आता टेस्ट केले नंतरच कळटलें जनरली ताजो उपाय सोपो आसता सोपे टेस्ट आसात एक दिसा भितर तुमकां कळटलें बरें अशेंच सोशीत रावनाकात म्हाका डॉक्टर आमकां एक फुडलो कॉल आयल्लो आसा हॅलो हॅलो या हा सर विचारात माझा प्रॉब्लेम असा म्हाका मातसो छातीन केन्ना केन्ना असो त्रास जाता छातयेन हय हां म्हणजे असं सडनली केन्ना तरी असं हे जाता ना कितें आसा न्हय आज आमचे कडेन तज्ञ दोतोर आसा पळय ते युरोलॉजिस्ट म्हणजे लघवेच्या मार्गातली जी दुयेंसां आसात ज्यो तक्रारी आसात तांचे विशीं मातशें विचारल्यार आमकां योग्य ते मार्गदर्शन जातलें म्हाका दिसता तुमचो प्रश्न आमी दुसरे फावटी मुजरत घेतले डॉक्टर एक विचारतालो हांव तुमी म्हणजे आमकां जो क्वेश्चन आतां पयलीं आयल्लो हे जे युरिनरी इनकॉन्टिनन्स आसता स्पेशली बायलांक जाता ताचे विशीं मातशें आमकां स्पश्ट कारण युजली म्हाका खबर आसा पळय इतके प्रश्न दादल्यांचे आले एकूच आमकां लेडीन विचारला सो युजली दे आर लिटल हेजिटंट युरिनरी इनकॉन्टिनन्स बरोच सिग्निफिकंट प्रॉब्लेम आसा बायलांत आणि बायलांत बरेचशे सोसत रावची टेंडन्सी असता ताका लागून ते दे डोंट कम फॉरवर्ड बरोबर रुरल सेटिंगात स्टिग्मा असता की सांगपाचें ना सो ते सोसीत रावतात सो ताका कारणां खूब असतात इन्फेक्शन स्टोन युरिनरी स्टोन्स जावप किंवा एज रिलेटेड किंवा गायनेकोलॉजिकल प्रोसिजर्स ऑपरेशन्स हे सगळे हाजे कॉन्सिक्वेन्सीस जावन फिमेल एनाटॉमी मातशी चेंज जाता फिजियोलॉजी चेंज जाता सो युरिनरी कंट्रोल करपाची कॅपॅसिटी कमी जाता इनकॉन्टिनन्स जाता स्ट्रेस इनकॉन्टिनन्स म्हणजे खोकप शिंकप जरा वजन उखल्लें की लिकेज जावप हाका आतां बरे उपाय आसतात ताका मेडिकल ट्रिटमेंट आसा ताका फिजिओथेरपी आसा ताका सिंपल प्रोसिजर्स आसात स्लिंग प्रोसिजर्स म्हणटात ताका जे चड मेजर ऑपरेशन करून करपाक सुद्दां गरज पडना सो आतां ताका उपाय आसात सो हे पयलीं सारकें जस्ट एज रिलेटेड किंवा बायलांक जाताच अशें म्हणून दवरपा जायना तुमी इव्हॅल्युएशन करून ताचे प्रॉपर स्पेशलिस्ट ट्रिटमेंट घेवपा जाय डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आयल्लो आसा हॅलो डॉक्टर चादरच्यान उलयता हां विचारात डॉक्टर हांव दिसाक 3 लिटर उदक पिता आनी सकाळचे मॉर्निंग वॉक करता आनी म्हाका मातशें उदक 3 ते 4 लिटर उदक पिवप आनी सांजचें उदक मागीर म्हाका न्हीद पडना म्हणून हांव तें उदक मातशें कमी करता मातशें उदक कमी केल्या उपरांत मागीर फाटीं भितर किडनीक वळख येता वळख पी जाल्या पाशें जाता कितें जाता पी म्हाका कितें जाता पयलीं मागीर मात्र 4 mm तो मागीर कॅल्क्युलेट टॅबलेट घेवन डॉक्टरान करता मागीर आमकां स्कॅनिंग करता काय मेळना म्हाजो एज कितें म्हाका एज आतां 51 सो तुमकां परत सोनोग्राफी करून पळोवची पडटली प्रोस्टेट ग्लँड एनलार्जमेंट बी कितें आसा जाल्यार कांय दिसान आपण उदक पिलं मातशें स्टॉप कर फाटी उदक तरी म्हणजे फाटी हितून भितर किडनी दुखता उसळ्या भाशेन मातशें आनी परत उदक पिलो की ना परतून ते हांव केल्यार कांय प्रॉब्लेम जायना सोनोग्राफीचेर जर काय मेळना जाल्यार परत एक वेगळे ठिकाणी आणि एक सेकंड ओपिनियन घ्या सोनोग्राफीचेर आणि लघवीची टेस्ट करा आणि युरिक ऍसिडची टेस्ट करा हे चेक करून पळयात जर जर सोनोग्राफी युरिन टेस्ट सगळे नॉर्मल आसा जाल्यार मागीर फाटी कण्याचे कितें प्रॉब्लेम आसपाक शकता ते फाटी कण्याचे स्पेशलिस्टा दाखयात डॉक्टर एक म्हणजे तुमकां अशें विचारता तुमी आतां म्हणलें की सामने अशी पॉसिबिलिटी आसता की एखाद्या वेळेस अल्ट्रासाउंड किंवा सोनोलॉजिस्ट कॅन मिस अ रेनल स्टोन हय ल्हान स्टोन असलो किंवा पेशंट खूब फॅट असलो ओबेसिटी असली जाल्यार सोनोलॉजिस्टाचें काम खूब डिफिकल्ट जाता सो अशे सिच्युएशनांत सोनोलॉजिस्टाक सांगप कठीण जाता की आसा की ना पेशंटा सिम्पटम्स आसा जाल्यार मागीर फुडली टेस्ट करची पडटा ताका सिटी स्कॅन म्हणटात सिटी स्कॅनाचेर ऑब्जेक्टिवली कळटा इट इज नॉट अ सब्जेक्टिव्ह टेस्ट सो ताचेर क्लियरली कळटा प्रॉब्लेम आसा की ना जर सोनोग्राफीचेर डाउटफूल आसा किंवा कोरिलेट जायना रिपोर्ट आनी सिम्पटम्स जाल्यार मागीर नेक्स्ट टेस्ट ताका सिटी स्कॅन म्हणटात ते बरेच कडेन अवेलेबल आसा इजिली गोंयांत सो तेंय करून घेवपाक शकता मातसो डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयल्लो आसा हॅलो हॅलो या हॅलो गुड इवनिंग डॉक्टर गुड इवनिंग हांव सरला राज्याध्यक्ष मडगांवच्यान उलयतां विचारात म्हाका विचारपाक जाय कितें युजली 2 लिटर उदक म्हणटा तें पिवप आसता आनी हांव तशें पितां पूण जायते फावटी म्हाका जितलें आमच्या त्या ऑफिसान सगळीं उदक पिता मागीर परत परत टॉयलेटीन धांवता पूण हांव फूल डे बसूनच आसता पूण एकदां हांवें डॉक्टराक विचारिल्लें की अशें कित्याक खातीर जाता डॉक्टर म्हणपाक तुका स्वेटींग जाता म्हणून तितलें युरीन पास जायना सो म्हाका विचारपाक जाय एक्झॅक्टली रिजन सोनोग्राफी करप अल्ट्रासाउंड करप की
युरीन टेस्ट करची पडटली आनी हें अशें जावपाक कारण कितें जावपाक शकता की स्वेटिंगा खातीर युरीन पास जायना अशें म्हणून आसा? थँक्यू. नाही बट प्रत्येक मनशाची युरीन ची टेंडन्सी वेगवेगळी असता. सगळ्या जाणांकच दिसांतल्यान 4 फावट युरीन जावपा जाय अशें कांय ना. काही जाणांक 4 तास धरची टेंडन्सी असता, काही जाणांक 5 तास धरची टेंडन्सी असता. ओवरऑल अख्खे 24 तासाचे युरीन आउटपुट कितले आसा हें इम्पॉर्टंट आसा. ते तुम्ही 1 ते 8 मदीं 3 वेळा करा किंवा 8 ते 10 मदीं 4 वेळा करा हें इम्पॉर्टंट ना. जनरली तुमकां जर कांय त्रास जायना जाल्यार तुमची होल्डिंग कॅपॅसिटी चड आसा. फूल डे हांव ऑफिसान बसून ब्लॅडर पण इव्हिनिंग जेन्ना घरा येता तेन्नाच हांव वता. ना तसे खूप जाण असतात स्टुडंट्स थोडे आमचे. आता म्हजी चली आसा ती सकाळी 7:30 वता, ती सांजची 5 पर्यंत म्हणून आपण टॉयलेटां वचूच ना, उदक पिता 1 बॉटल, पण ते म्हणटा ना आपल्याक घराच येवन करपा जाय. सो ते प्रत्येकाची संवय प्रमाणे असता. सो ताजे पासून तुमकां जर त्रास जायना जाल्यार इट इज नथिंग टू वरी अबाउट. म्हणजे बेसिकली थोडेशें कंडिशनिंग जाता अशें म्हणून येता. कंडिशनिंग जाता. आतां आमकां केन्ना केन्ना आमची ऑपरेशनां 6, 7, 8 वरां चलतात, त्या वेळार आमकां मदीं ब्रेक घेवपाक मेळना. सो आमची कंडिशनच अशी आसता की आमी 8 तास, 10 तास, 12 तास न युरीन पास करता धरची कॅपॅसिटी जाता. ती बॉडीची युरीन ब्लॅडरची कॅपॅसिटी फ्रॉम 300-400 ml टू अप टू 1 लिटर पर्यंत आसता. सो काही जाणांक ते धरची टेंडन्सी बाय ट्रेनिंग ऑर हें तयार जाता आनी त्या प्रमाणे बिहेवियरल हें आसता थोडेशें. सो पण ताजे पासून जर त्रास जायना जाल्यार इट इज नॉट टू बी वरीड. बट जनरली इट इज नॉट अ गुड हॅबीट टू कीप युरीन फॉर अ व्हेरी लॉंग टायम. बरोबर. म्हाका सांग डॉक्टर, आतां आमी म्हणजे बरेचशे आमकां प्रश्न आयले आनी बऱ्याचशा विशयांचेर तुमी योग्य अशें मार्गदर्शन केलें. नव्यो टॅक्नॉलॉजी आसा तांचे विशीं तुमकां बरीचशी आमकां म्हायती दिली. आतां डॉक्टर लेट्स गो लिटल टुवर्ड्स म्हणजे मॅलिग्नन्सीज, म्हणजे विच आर द कॉमन मॅलिग्नन्सीज, म्हणजे जे कॅन्सरची दुयेंसां आसा ते ह्या मार्गांतली खंयची आसता, खंयची कॉमन आसतात आनी तांचेर हाव वी कॅन कोप अप किंवा हाव वी कॅन मॅनेज दीस. कॅन्सरचे इन्वॉल्वमेंट किडनी, ब्लॅडर आणि प्रोस्टेट हे 3 कॉमनेस्ट कॉजेस असतात. जनरली पोटात दुखप, युरिनात ब्लड वचप हे 2 खूप कॉमन कॉजेस असतात. युरीन बंद जावप, ब्लड वचप आणि पोटांत दुखून येवप किंवा पोटांत खंय गुळो लागता हे कॉमन सिमटम्स आसात. ताजे सोनोग्राफी आणि CT स्कॅन ह्या टेस्टसानच आमकां कळटा की कितें आसा. ताका उपाय सुद्दां वेगवेगळे तरेचे असतात. खंयचे स्टेजीचेर डिटेक्ट जाता त्या प्रमाणे ऑपरेशन आसता, रेडिएशन आसता, किमोथेरपी आसता. हे वेगवेगळे जे खंयचेय कॅन्सर आसतात तेच उपाय युरोलॉजिकल कॅन्सराकय आसतात. डॉक्टर म्हाका सांग, एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो, या हांव गौरीश उलयतां. विचार. म्हाजे प्रॉब्लेम आहा तो म्हाज्या मदरीक प्रॉब्लेम आसलो. म्हणजे तिका ते युरीन जाताले न्हू, ते परत परत युरीन जाताले तिका. म्हणजे 5-5 मिनटांनी 10-10 मिनटांनी रातचे तिका युरीन जाताले. आनी ते उपरांत आमी ते हे केले, सोनोग्राफी केली. तिका 7.8 सेंटीमीटर फायब्रॉइड आहा तिका. सो तेका आतां हे करचें पडटलें, सर्जरी करची पडटली काय आनी कितें उपाय आहा तेका? एज कितें तिची? 45 इयर्स. ती नॉर्मली काय आणि दुयेंस ना, ऍक्टिव्ह आसा, सगळी नॉर्मल आसा. हय हय, आनी सगळें बाकी नॉर्मल आहा. तुम्ही जे डिस्क्रायब केला 7.8 सेंटीमीटर फायब्रॉइड हो खूप व्हडलो असता. केन्ना केन्ना फायब्रॉइडचे ब्लॅडराचेर प्रेशर येवन हे युरिनरी